कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. गोयच्या शाळांनी जे सेल्फ हेल्प ग्रुप असतात ते सेल्फ हेल्प ग्रुप खाण घालतात, म्हणजे जे मिड डे मील असा ते मिड डे मील घालतात आणि जाय ते स्वयंसेवक गट सेल्फ हेल्प ग्रुप हाचेर निंबून आसा. हजारांनी बायलां ह्या सगळ्या हाचेर निंबून आसा. अशें आसतना कांय दिसा पयलीं म्हणजे कांय म्हयन्या फाटीं चर्चा सुरू जाल्ली की गोंयान अक्षय पात्र ही जी संस्था आसा ही संस्था गोंयच्या शाळांनी मिड डे मील पुरवण ताची करतली म्हणून. बट ताचेर अधिकृत किंवा ठोस अशें कांय निर्णय जावंक नाशिल्लो. स्वयंसेवक गट जे आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा तांच्यांनी सुद्दां ह्या गजालीक जो आसा सरकाराचो जो विचार चलिल्लो ताका विरोध केल्लो. पूण आतां निमणो जो हुस्को आसलो तो खरो जाल्लो आनी अक्षय पात्रा ही जी संस्था आसा ही अक्षय पात्रा संस्था आतां गोंयच्या 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील जें आसा ताचें पुरवण करतले. इतलेंच न्हय तर अक्षय पात्राचें जें किचन आसा त्या किचनाचो उक्तावण सुवाळो सुद्दां जो आसा तो सोमारा 17 तारखेक जावपाचो आसा. पेरणा IDC भितर तांणी हो अत्याधुनीक असो स्वयंपाक घर जाका म्हणटात म्हणजे रांदची कूड तांची जी आसा ती ताचो सेटअप केल्लो आसा. स्वता मुख्यमंत्री जे आसा तांच्या हस्तुकी ह्या किचनाचो तांचे उक्तावण जातले तांचे हस्तुकी. ताचे उपरांत बाकीचे मान्यवर आसतले. एकूण जर पळयत जाल्यार ही अक्षय पात्र संस्था जी आसा ती नो प्रॉफीट बेसिसाचेर देशभर सामकें पौश्टीक अशें अन्न जें आसा तें भुरग्यांक प्रोवायड करता. आनी ताच्या खाला आतां हीच संस्था गोंयांतल्या शाळांनी जे मिड डे मील दितात त्या मिड डे मिलाची पुरवण करतले. आतां म्हत्वाचो प्रश्न जो आसा तो म्हणजे ज्यो स्वयंसेवक संस्था म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप गोंयच्या शाळांनी मिड डे मिलाची पुरवण करतात तांचें कितें जातलें. आतां अशी म्हाका दिसता शेकड्यांनी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा जे जातून जी बायलां आसात ती ह्या बिझनसाचेर किंवा ह्या सगळ्या एक्टिविटीचेर विसंबून आसात. तांकां आर्थीक येणावळ सरकारा कडल्यान मेळटा आनी आतां अचानक अचकीतपणान सरकारान हो मूव केल्लो आसा आनी सोमारा यांच्या पयले किचन जे आसा ताचें उक्तावण स्वता मुख्यमंत्री जे शिक्षण खात्याचो कारभार पळयतात तांच्या हस्तुकी त्या किचनाचो उक्तावण सुवाळो जातलो. पिर्णा IDC जी आसा त्या पियर्न IDC भितर बार्देसांतले तांणी तांचो हो 78th किचन ताची स्थापणूक केल्या. आतां हाच्या उपरांत कितें जाता स्वयंसेवक गट जे आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा ते आतां कितें हाचेर भुमिका घेतात ते पळोवचें पडटलें. बट अक्षय पात्रा येतली अशी जी चर्चा चलिल्ली ताका आतां फूल स्टॉप मेळ्ळा आनी ते गोंयान येतात हें अधिकृतपणान आतां जाहीर जाल्लें आसा आनी सोमारा तांचे किचनाचें उक्तावण जाता. लागीं 5,000 भुरग्यांक ते गोंयान मिड डे मिलाची पुरवण करतले. अक्षय पात्र ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें न्ही ताजें तेन्ना ताका टेंडर दे हॅड वॉन द टेंडर. आमी 5,000 भुरग्यांक मील दिवपाक टेंडर काडिल्लें एज पर सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन. ओके. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां मिनिट्सान सांगिल्लें की तुमी एक्सप्लोर करा अशें कोणी वेगळे ऑर्गनायजेशन कितें आसा तांकां रोप इन करपाक. सो 5 जाणांनी बीड केल्ले तातूंतल्या अक्षय पात्राक ते अवॉर्ड जाले. मागीर तांणी खंय किचन सेटअप करपाचें तांचें डिसायड जावं नाशिल्लें. आतां तांणी किचन सेटअप केलां पूण अजून पर्यंत आमकां फॉर्मल कांय हें येवना आनी अनऑफिशियली ते म्हणटा की 1 एप्रिलाच्यान जर स्टार्ट करपाचें जालें जाल्यार 2,500 भुरग्यांक ते दिवपाची तांची तयारी आसा. सो 2,500 भुरग्यांक ते सुरवातीक दिवपाक स्टार्ट करतले आनी इट वील गो टू मॅक्झिमम 5,000 एज पर द टेंडर. सो ह्या अडेच भुरग्यांक सर आतां जे पयलीं सेल्फ हेल्प ग्रुप बीन आशिल्ले तेंचे आतां कितें जातलें? ना तें सांगता कंप्लीट करता मरे हांव. त्या भायर गव्हर्मेंटान डिसिजन कितें घेतलां की पयलीं आमच्या स्किमी प्रमाणे 8वे पर्यंत भुरग्यांक मिड डे मील दिता एज पर PM पोषण स्कीम सेंट्रल स्कीम. स्टेट गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतला की गव्हर्मेंटाच्या 9वे आनी 10वेच्या भुरग्यांकूय मिड डे मील दिवपाचो म्हणून. ते भुरगे एनिवे वाडटलेच न्ही. सो खंयचे भुरगे अजून पर्यंत आमी डिसायड करूना खंयचे 2,500 भुरगे ताका येदा आसतले ते. पूण तातूंत जे आमी 1,61,000 परस चड भुरग्यांक मिड डे मील दिता गोंयांत. 1,61,000 वयर. तातूंचे फक्त 2,500
आनी ताकाय ते 9वी आनी 10वीचे भुरगे गव्हर्मेंटाचे एड जातले. ओके. आनी हातूंचे 2,500 भुरगे पयल्या हाका अटेम्प्ट पयल्या लॉटान अक्षय पात्राक खंयचे ते अजून पर्यंत फायनलायज जावना. ओके. पूण खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक बंद करचे ना. बंद जावचे ना. बंद जावचे ना. ओके. आतां 2,500 भुरग्याकूय दिल्यार बंद जावचे ना आनी 2,500चे 5,000 जाले तरी सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद जावचे ना.